खुबशा लोकांक दिसलें की हांव नवो पक्ष काडटा म्हणून, पण नवो पक्ष काडपाक हांव सोदिना, पूण MGP आसा तेजें नांव फक्त एक बदलपाचो एक विचार आसा। भाऊ साहेबाची MGP एक वेगळी आनी ही दुसरी MGP म्हाजो घरचो पक्ष इंटू ब्रॅकेट ढवळीकर। म्हाका ऑफरी खूब जवळ जवळ 1 वर्सा पासून ऑफर येवपा लागली, पूण हांव जें चिंत्तां लोकांक डिमांड आसा की ढवळीकरा कडल्यान पार्टी करून काडून घेया। पार्टी जर वाडयतले जाल्यार ती लिमिटेड कंपनी दवरूं नाका, ती पब्लीक कंपनी करा, असो लोकांचो डिमांड आसा। आनी हांवूच जर भायर सरलो जाल्यार तो विशय हांव चिंत्तां विशय हँडल करपाचो तो सक्सेस जायना, आनी तो सक्सेस करपा खातीर म्हाका हांगाच रावप इम्पॉर्टंट। खंयच्याच दुसऱ्या पार्टीक जॉयन जावपाचो आजून तरी हांवें विचार करूं ना। म्हाजें शिरोडेच्या सगळ्या लोकांक आव्हान आसा, अशा फटींग मनशाक तुमी राजकारणांत स्थान दिवं जायना। हांव म्हणटां तेजेर एक मोठो दांडो पडला, तो दांडो पडला तो आजून ताका थोडो सुद्दां जीव येवं जायना, अशें हांव सगळ्या शिरोडेच्या लोकां कडेन मागतां। आज आमकां दिसता, सगळे कडेन दिसता की BJP सरकार सेंटराक येतलें, BJP सरकार हांगाय उरतलें, आनी अशा वेळार सगळ्या लोकांनी BJP बरोबर रावप हें म्हाका योग्य दिसता।